ना. थंय पावली की हांव कांय शूटूच करपाक विसरलें आमी. ओम गम गणपतये नमः. श्री स्वामी समर्थ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू न्यू ब्लॉग. होप यू ऑल आर डुईंग गुड. आज आम्ही ब्रेकफास्टाक केला ते कालची सुंगटाची कडी, सुंगटाचें हुमण आणि पाव हाडल्या आणि च्या. सो हो आमचो ब्रेकफास्ट. आणि आता फॉर लंच हांव करपाचें तें म्हटल्यार चिकन शाकोती. आणि आज हांव चिकन शाकोती करपाचें आसा तें मसालो काडून. येस, मसालो सोंपला, सो मसालो काडून करपाचें आसा हांव. तेच तुमकां दाखयता, तुमी पळयात हांव कसो मसालो काडून करता तें चिकन. सो रावात म्हज्या बरोबर. सो फ्रेंड्स, हो मसालो हांवें काडला. सो ताका लागतले ह्यो मिरसांग्यो. ह्यो 5 हांवें बेडगी मिरसांग्यो घेतल्या, लांब त्यो. हेका तिखसाण कमी आसता. आनी ह्यो 4 हांवें त्यो बारीक मिरसांग्यो घेतल्या. मागीर हांवें हो उबो चिरलेलो कांदो घेतला. हे हांवें 15 ते 16 फुलेर म्हणजे बारीक स्पून ते आसात न्ही, 15 ते 16 हांवें मिरयो घेतल्या. 10 हांवें लवंगां घेतल्या. एक हे स्टार फूल घेतला. हे थोडे तिखी घेतले हांवें, ल्हान आसा हे कुडके. हे हांवें पत्री घेतल्या, ह्यो जायपत्री म्हणटा हेका. हे हांवें 1.5 चमचो बडीशेप घेतल्या. आनी 1.5 चमचो हांवें हें घेतला, कोथमीर घेतल्या. आनी ही इल्लीशी आमटाण घेतल्या. सो हे 1.5 चमचे म्हणल्यार हांव तुमकां माप दाखयता फ्रेंड्स. सो हो 1.5 चमचो, टीस्पूनूय म्हटल्यार जाता. सो 1.5 स्पून हांवें हो कोथमीर घेतल्या आनी 1.5 स्पून हांवें हो हे घेतल्या, बडीशेप घेतल्या. आनी ही जिंजर गार्लीक आनी 2 मिरसांग्यो, ओल्यो मिरसांग्यो आनी कोथमीर घालून हांवें पेस्ट केल्या. सो हो मॅरिनेशनाचो मसालो. सो आमी हो आतां भाजून घेवया. सो सगळ्यांक फर्स्ट फ्रेंड्स कायलीन हांव तेल घालता. फ्रेंड्स, रोडाचें काम चालू आसा, सो खूब आवाज येता, सो सॉरी फॉर दॅट. 1.5 चमचो सुमार तेल घातलां हांवें. सो तेल मातशें गरम जालें ते आमचे मसाले, मॅरिनेशनाचो मसालो आमी भाजून घेवया. सो हितून हांव सगळ्यांक पयलीं घालता त्यो मिरसांग्यो. मातशें परतून घेता मिरसांग्यो. मागीर हांव हितून बाकीचे सगळी हें घालता, मसालो. गॅसाचो फ्लेम बारीकूच दवरप, नाजाल्यार सगळें करपतलें. करपा दिवप ना. सो आतां हेका बरो वास येयल्लो आसा मसाल्याक आमच्या. सो आतां हितून कांदो ऍड करता. कांद्या बरोबर हे बरें हांव परतून घेता. हितून फक्त घालूना ती हांवें आमटाण, ती डायरेक्ट वाट्टाना घालपाची. सो फ्रेंड्स, हांवें हो मसालो जो काडला तो 1 किलो चिकनाक काडला. हें 1 किलो चिकन आसा. सो 1 किलो चिकनाचो मसालो हो. सो एक्चुली 1.5 किलो चिकन आशिल्लें, पण काल आमी थोडें चिकन फ्राय केलें. सो आतां हें 1 किलो सुमार चिकन आसा. कित्याक प्रमाणे हो मसालो आतां भाजून घेवपाचो. सो फ्रेंड्स, हो मसालो आमचो बरो भशेन फ्राय करून जाला, तळसून जाला. आतां आमी हो थंड करपाक दिवया. आनी थंड जालो की मागीर वांटून घेवपाचो. सो आमचो असो मसालो बरो भशेन भाजून जाल्लो आसा.
सो फ्रेंड्स आमी हो असो मसालो वाटून घेतला तो आमटाण घालून असो सुकोच वाटून घेवपाचो, चड पातळ करपाचो ना. सो हो मसालो आतां आमी हेका चिकनाक लावया आनी जिंजर गार्लीक पेस्टूय बीन लावून मॅरिनेट करपाक दवरया. सो ही पयली आमी जिंजर गार्लीक पेस्ट केल्या ती घालता. मागीर हो सगळो मसालो घालता. हां सो हेतून इल्लेशें मीठ घालता. सगळें हांवें मिक्स करून घेता. फ्रेंड्स हेका आतां हांवें मसालो लावून दवरला. तर आतां आमी हें 1 वर मॅरिनेशनाक दवरया धापून. एक वर हांवें धापून दवरता मॅरिनेशनाक. सो फ्रेंड्स हांवें ही 1 नाल्लाची सोय घातल्या. एक म्हणल्यार सामको बारीक नाल हो, म्हणून 1 नाल घेतला फूल. धाकटो नाल आशिल्लो, सो 1 नाल्लाची सोय. आतां ही सोय आमी भाजून घेवया. कायलेन आतां हांव सोय घालता. ही अशी तेल घालनासतना बेश्टी ड्राय रोस्ट करून घेता. फ्लेम बारीकूच दवरता. फ्रेंड्स हेतून आतां हांव 1/2 स्पून हळद घालता. आनी मिक्स करून घेता. फ्रेंड्स आतां ही आमची सोय बरी भशेन भाजून जाल्या. आनी एक म्हाका सांगपाचें आसा, तुमचे कडेन जर खसखस आसा न्ही, खसखस थोडो आतां सद्या म्हजे कडेन हाडिल्लो ना. सो ह्या स्टेजीर तुमी खसखस घालपाचो. 1/2 टीस्पून खसखस घालपाचो सोय वाडटना. सो हांवें हेतून आतां खसखस घालूना. जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, जर तुमचे कडेन आसा जाल्यार ह्या स्टेजीर इल्लोसो 1/2 टीस्पून खसखस घालपाचो. सो आमची ही सोय आतां बरी भशेन भाजून जाल्या. सो ही निवली की वाटून घेतल्या. फ्रेंड्स ही हांवें सोय वाटून घेतल्या अशी. सो आतां आमी आमचो फर्दर प्रोसेस करया. सो हांवें तूप दवरला हांगा. सो हेतून हांव तूप घालता. 1.5 स्पून. हांवें हो 1 बारीक चिरलेलो कांदो घेतला, तो घालता. एक मिडियम सायज कांदो आसा. तितून टमाट घालपाचो. फ्रेंड्स टमाट हांगा ऑप्शनल आसा, बिकॉज ऑलरेडी आमी हें घातलां, आमटाण घातल्या आनी आमी लिंबू पिळुना. सो जस्ट हांव एक बारीकसो असो टमाट घालता, जस्ट फॉर टेस्ट. आनी टमाट घालनारय जाता, इट्स ऑप्शनल. बिकॉज टमाट घातल्यार केन्ना अशें गोड जाता म्हणटा चिकन. सो हांव तें थोडोच घालता, इल्लोसो बारीक कट करून. सो टमाटाचो मसालो असो हलवासपणा असो म्हणजे वास गेलो की आमचें मॅरिनेटेड चिकन आतां ॲड करपाचें. सो फ्रेंड्स हे मॅरिनेटेड चिकन आमी हेतून ॲड करूया.
सो हे फ्रेंड्स चिकन आता हेका उदक सुट्टलें ऑटोमॅटीक. आता हेका आमी धापून दवरया शिजपा खातीर. अशें अर्दे ओपन दवरया. फ्रेंड्स हे चिकन शिजलेलें पळोवया. फ्रेंड्स केन्नाय चिकन शिजलेलें कशें पळोवपाचें अशें हाडांचे जर अशें मांस सुट्टा न्ही अशें सो फ्रेंड्स चिकन आता आमचें हाफ शिजला. सो ह्या स्टेजीर आता आमी मसाला घालया. आमचो वाटलेलो मसाला घालया. ही आमची वाटलेली सोय घालपाची. सो फ्रेंड्स चिकन आमचें हाफ किलो फ्रेंड्स चिकन करून जालें. चिकन शाकुती पुरो जालें. जाणा न्ही तुमी किचनान आसप म्हणजे ह्या दिसांनी न्ही सामकें गरमेन नाका जाता, सामको घाम येता. सो म्हणून हांव हें पिता मँगो ज्यूस. सो हय हांवें आनी एक बॉटल हाडल्या मँगो सिरपाची, मँगो क्रश. सो हो हापूस आंबाचो क्रश आसा. सो एक्चुली हेका न्ही हापूस आंबा आसता पळय रत्नागिरीचो, सो तेजी टेस्ट लागता. सो हांव हें ड्रिंक एन्जॉय करता आनी मेळटा तुमकां परत. लॉंग ड्रायवाक वता आमी आतां. खंय व्हरता पळया म्हाजो हब्बी म्हाका. मॅचिंग आसा दोगी जाणां, डार्क ग्रीन आनी लायट ग्रीन. सिद्धिगेर वचपाचें ठरयलां उर्वीक मेळपाक. सो आमी तेंच्या खातीर हांगा वडे घेतला. पावली आमी तेंगेर. फ्रेंड्स आयली आमी वचून सिद्धिगेर. एक्चुली उर्वीक म्हणून मेळपाक गेल्ली आनी थंय पावली की हांव कांय शूटूच करपाक विसरलें. बिकॉज उर्वी न्हिदलेलें पयलीं, मागीर तें उठलें, मागीर तेजे बरोबर खेळ्ळी. मातशें तेतूनच टायम गेलो सगळो, कांयच शूट करूं ना हांवें. थंयच्यान मागीर आमी ऑन दी वे बोरये येता. सो बोरये माक मातशी मेळून आयली. तिणें घरे दिल्या. घरे म्हणजे ते अमुरपिके घरे, म्हणजे भाजी करपाचें अशें घरे तिणें कट करूनच दिलें म्हाका. सो ताजें हांव घरय करचें ना, भाजीच करतलें. सो आतां आमी थंयच्यान आयलीं. येतना वाटेर पोळयो घेतल्यो, बिकॉज आतां शीत आनी जेवपाचें कांय येना. सो पोळी आनी चिकन घातली आतां आनी मागीर न्हिदतली. सो हांव तुमकां मेळटा परत फाल्यां. बाय बाय, गूड नायट. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. आज आतां आमी ब्रेकफास्ट करता. आज ब्रेकफास्ट सिंपल आनी उठल्यान हो पळय हांगा मोबायल घेवन बसला मुद्दाम. कितें पळयता? गुड मॉर्निंग म्हण. गुड मॉर्निंग.
मोबाईल घेऊन बसला. आपलं कितें करता आज सुटी विशालाक. आमचं सिंपल ब्रेकफास्ट, पोळी गरम केल्या, चीज घालतले हितून, अमूल चीज आणि चा. सो हे प्लेन ब्रेकफास्ट आज. सो हा ब्रेकफास्ट करता आणि मेळटा तुमकां परत. चीज, सॉस, मायनीस. फ्रेंड्स, आज हांव करता ती म्हणल्यार न्ही घऱ्याची भाजी करता. ॲक्च्युली काल आमी बोरये गेल्ले न्ही, सो मान म्हाका हे घरे कट करून दिल्ले. हे ॲक्च्युली घरे म्हणल्यार कशे अमुरपिके असतात न्ही, म्हणजे आमी चाखो करतात ते न्ही आं. चाखो आमी कुल्याचो करतात, म्हणल्यार जो तन्न पणस आसता तेजो. हो मातसो पिकलेलो पणस आसा, कंप्लीट पिकूना, अमुरपिको पिकला. सो तेजे हे घरे आता हे म्हाका अशें मान कट करून दिले. अशें कट केल्यार सो अशें कट करून दिल्यार, अशें पीस करून दिल्यार हे सॉफ्ट आसता एकदम. सो आतां हेजी हांव भाजी करता. ॲक्च्युली हेजी न्ही जर उबे चिल्ले न्ही जाल्यार ती घरय करतात, पण हेजी घरय करना. घरय केन्ना इविनिंग स्नॅक्साक बरी. सो हेजी हांव कांदो घालून भाजी करता. सो पळयात तुमी हांव कशी करता ती. हांवें थोडो उबो कांदो चिरला, उबो म्हणल्यार मस्त स्लायंटींग, आनी मिरसांगे कट केल्या. आमी भाजी करुया आतां. कायलीन हांव हें तेल घालता पयलीं. हांगा इल्लीशी म्हणजे सामकी इल्लीशी सासवां घालता. मागीर हो कांदो आमचो असो बरो तळसून जाला. आतां हितून हांवें घरे घालता. आता हितून हांव हळद घालता इल्लीशी. मीठ घालता. फ्रेंड्स, घरे असतात न्ही अशे अमुरपिके, ते ऑलरेडी न्ही मोव आसता, सॉफ्ट आसता. सो तांकां आनी उदक घालून शिजोवपाची गरज ना. बट स्टील एक थोडी वाफ काडपाची. वाफ म्हणजे तुम्ही जाल्यार इल्लेशें उदकूय बीन स्प्रिंकल करून धांपपाक शकता, नाजाल्यार प्लेट दवरून ताजेर वयर उदक घातलें प्लेटीर जाल्यार तशेंय बीन त्या वाफेर शिजता. सो हांव हांगा आतां इल्लेशें उदक स्प्रिंकल करतलें आनी धांपून दवरतलें. सो म्हणजे ती वाफेर बरी शिजतली. उदक इल्लें अशें स्प्रिंकल करता. ते वाफेर शिजपाक. सो फ्रेंड्स, हांगा हांव आतां मातशी थोडी शिजल्या. आतां हितून हांव हे चिली फ्लेक्स घालता. हे ऑप्शनल आसा, तुमचे कडेन जर आसा जाल्यार तुमी घाला, नाजाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. हे चिली फ्लेक्स हांवें हितून मिक्स केल्या. परत बंद करून दवरता. ही ऑलमोस्ट शिजल्या. सो हितून आतां हांव सुहानाचो सब्जी मसालो घालता. इल्लोसो जस्ट फॉर टेस्ट पर्पज, चड घालना. ऑलमोस्ट
रोस जाय तेले आता. सो हितून हांव आतां घालतलें हें सोय घालता लास्ट. तुम्ही जाणा आमच्या गोंयचे जे ऑथेंटीक भाजी आसा तितून सोय लागतात. सो हितून हांव आमची ही पणसाची भाजी रेडी आसा. फ्रेंड्स हापूस आंबो आसा, गोड आसा सारको. हापूस आंबो हाडलेलो, एक्चुली गोड आसा, बरो आसा. हांव खाता हो.